आरक्षणाचे जाता, गरीब लोकांचे जाता, तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान केलें. तातूंतल्यान 7 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्या. त्या 7 वर्सांचे वयर सगळ्या लोकांक, सगळ्या कामगारांक हो टेम्पररी स्टेटस दिलो केलो. हे सगळें करता आसतना दक्षिण गोंयचे कलेक्टराच्या नेतृत्वा सकल वेगवेगळी कामां आसतात तांची, तीं कामां तांणी चालयल्यात. एक सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे डिझास्टर रिलीफ क्लेम्स ज्यो पेंडींग आशिल्ल्यो. एक तेप आशिल्लो की घर मोडलें जाल्यार 2000, 4000, 5000 दिताले. पयले खेपेक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ह्या खेपेक जवळ जवळ 2 लाख 3 लाख अशे पैसे ह्या लोकांक दिले. तातूंतल्यान एक बरें मेसेज सगळ्यांक गेली आनी म्हणूनच ह्या कलेक्टरेटान जवळ जवळ 3.16 कोटी रुपया म्हणजे 3,16,00,000 रुपया नॅशनल कॅलेमिटीकांक 679 ग्रांट हे तुगेले केंद्रीय फॉलो करून दिले. ह्या वर्सा 78 क्लेम सेटल केल्ले आसा आनी 23.61 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा. आनी ह्या कामाक लागून डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी has been recognized for receiving the prestigious Scotch Award for the speedy and transparent disposal of disaster claims, a matter of pride for all of us. Project अधिकार सरकारान, केंद्र सरकारान फॉरेस्ट ऍक्ट पास केलो आसा आनी सगळ्या क्लेम्स तांच्यो क्लेम्स कन्सिडर करून तांकां सनद दिवपाचें काम चालू जाल्लें आसा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान केप्यां, सांग्यां, धारबांदोड्या, काणकोणा आनी फोंड्या हे प्रोजेक्ट फॉरेस्ट रायट्स फास्ट ट्रॅक करपा खातीर अंडर फॉरेस्ट रायट ऍक्ट 2006 जवळ जवळ 7,654 क्लेम्स आयल्यो. 7,297 इंडिव्हिज्युअल आणि 357 कम्युनिटीच्यो क्लेम्स, तातूंतले 2,693 क्लेम्स अप्रूव्ह केल्ले आसा. 617 सनद दिल्ल्यो आसा आनी हे काम नेटान जाल्लें आसा. तातूंतल्यान ट्रायबल समाजाक एम्पावर करपाचें काम हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार करता. चाइल्ड फ्रेंडली रूम्स पोलीस स्टेशनाचेर उबे करपाचें काम चालू आसा. तातूंतल्यान भुरग्यांची केअर घेवपाचो एक प्रयत्न जाला. सिनियर सिटीजन्सांक सेक्युरिटी मेळची. सिनियर सिटीजन्सांक दिसतें की पुलीस आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून दक्षिण गोंयचे पुलीस एसपीचे ऑफिस हे सिनियर तांचे ऑफिसर सिनियर सिटीजन्सा कडेन इंटरॅक्ट करतात, तांच्यो अडचणी समजून घेवपाचो प्रयत्न करतात. सायबर सेक्युरिटीचे संबंधी कितें प्रॉब्लेम आसले जाल्यार तांचे सॉल्व करपाचे प्रॉब्लेम करतात, एक रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न. आनी हे सगळें करता आसतना पुलिसांक विसरूं ना. पुलिसाचो कर्मचारी हो अत्यंत म्हत्वाचो घटक अशें हांव मानता. कारण फाल्यां कोणी VIP आयलो कितें जालें जाल्यार पयली गजाल आसा ती पुलिसाची. आनी पुलीस एक फावटी जेवण नासतना उपाशी उरता. आनी म्हणून पुलिसाच्या आरोग्याची केअर घेवपा खातीर दक्षिण गोंयचे एसपीचे ऑफिस हेल्थ चेकअप कॅम्प करता, आय स्क्रीनिंग कॅम्प करता आनी ब्लड डोनेशन कॅम्प करता. तातूंतल्यान पुलिसांचे सुद्धा आरोग्याची केअर घेवपाचो सरकाराचो प्रयत्न. आनी हे जर सगळें जर आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका खात्री आसा की जशें प्रधानमंत्रीचें स्वप्न आसा की आत्मनिर्भर भारत आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचो स्लोगन आसा की स्वयंपूर्ण गोवा हे साध्य जावपाक चड दीस लागतना. आयज ह्या स्वातंत्र्य दिसाच्या निमित्तान हांव तुमकां एकच सांगपाक सोदतां, दीस रात काम करुया, गोंयाक उदरगतीच्या शिखरार व्हरया, खेळ, शिक्षण, आरोग्य जपूया, अस्मितायेची राखण करुया. पूण त्या खातीर पांय दवरात सदांच जमनीचे, लक्षांत दवरात. पूण ध्येय आसूनी आकाशांत. उज्वल भविष्याची घेतल्या दखल भारत आनी गोंय सरकारान. गोंयच्या ह्या पवित्र भूमीन पुराय करूया सगळ्यांची स्वप्नां. ही पिढी फुडें वचून जावनी आमच्या देशाची रत्नां. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. 7,72 करोड फार्मर्सांनी ताचो फायदो घेतलो. अटल आश्रय योजना 2,500 फॅमिलींनी आज पर्यंत नवी घर बांदपाक किंवा घर रिपेअर करपाक हाचो फायदो घेतिल्लो आसा. ताज्याची मुखार वचून आमी पळयतात हेल्था खातीर आरोग्य, हेल्थ इज वेल्थ अशें एक म्हणा. आरोग्य बरें उरलें जाल्यार समाज बरो उरता, राष्ट्र बरें उरता, राज्य बरें उरता. आनी म्हणून गोवा मेडिक्लेम स्कीम तातूंतल्यान DDSY कार्ड्स आमचे सगळे प्रोजेक्ट घेवपाचो अधिकार आसा. आनी तातूंतल्यान 5 लाख पर्यंत एक सेवा खंयच्याय हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार
लोकांक मेळटा ताचो फायदो मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या राज्यांतले लोक घेतात. पर्पल फेस्ट 2 पर्पल फेस्ट सरकारान घोषणा केली आणि ह्या ऑक्टोबरात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जावपाचें आसा. खूब जाण विचारतात पर्पल फेस्टाचो फायदो कितें. पर्पल फेस्टाचो सगळ्यांत मोठो फायदो परमनंट स्पायनल कॉर्ड इंजुरी रिहॅबिलिटेशन सेंटर बांबोळे उबे जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव स्वता त्या कार्यक्रमाक आशिल्लो. जो मनीस एक्सिडेंट जावन स्पायनल कॉर्डाक मार बसून भितिलो आसा, उबो रावपाक जायना, ताची सेवा घरच्या लोकांक करची पडटा, तो मनीस आपल्या पांयाचेर उबो राविलो ह्या स्पायनल कॉर्ड रिहॅबिलिटेशन सेंटराक हांवें स्वता पळयलां आनी आमकां पळोवपाक मेळटा जाचो फायदो एक्सिडेंट केल्ली जावन जे पळय घरांत पॅरलायज जावन आसता तांकां मोठ्या प्रमाणाचेर जाता. ताच्या देखी मुखार वचून प्रायम मिनिस्टर दिव्यांशू बँक गोवा मेडिकल कॉलेजीक बँक ओपन केली त्या दिसांनी आणि तातूंतल्यान व्हीलचेअर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, तरेतरेचो इक्विपमेंट जो मनशाक उबे रावपाक मदत करतात ते आज आमी मोठ्या प्रमाणाचेर वाडटात. सगळे कडेन फाटीं रविंद्र भवन मडगांवां कार्यक्रम जालो, आख्ख्या सालसेटीच्या लोकांनी ताचो फायदो घेतलो. सगळ्यांत कितें कितें जाय तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. तो ग्रुप 3000 ज्वारीच्यो रोटी करतात दिसाक 3000 ज्वारीच्यो रोटी करतात आणि ती सगळी ऑनलाईन अवेलेबल प्रोडक्ट म्हणून ती विकतात, प्रोमोटिंग लोकल न्यूट्रिशन. तशेंच गांवांनी ड्रोन दिदी प्रमोट केली. तातूंतल्यान भायलो मनशां ड्रोन फ्लाय करून शेतांत सारें घालतात आणि तांकां स्काय वॉरियर अशें नांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिलें. जशी देशाची उदरगत जाता त्याच भशेन गोंयची उदरगत करपाचो प्रयत्न डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री करता. भारत जर विकसीत जातलो जाल्यार भारताचे प्रत्येक राष्ट्र विकसीत जावपाक जाय, भारताचो प्रत्येक नागरीक विकसीत जाय हें धोरण धरून गोंय कशें विकसीत जातलें हाचे खातीर स्वयंपूर्ण गोवा हो स्लोगन गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लो आनी तातूंतल्यान गोंय मुखार वचपाचें काम करता. गोंयांतल्यान तरणाट्यांक आज जॉब मेळना. खूब फाटी आमी म्हणटा की जॉबाची गरज आसा, सगळे जाण जॉबा खातीर धांवतात, पूण जॉबाच्या फाटल्यान जॉब दिवपाची लिमीट आसता. सरकाराची सुद्दां जॉब दिवपाची लिमीट आसता, पूण लोकांनी जॉबा फाटल्यान धांवचें न्ही तरणाट्यांनी. म्हणून मुख्यमंत्री रोजगार योजना EDC राबयता. ह्या योजनेंतल्यान 25 लाख लोन तुका विदाउट कांय फॉर्मेलिटी करनासतना ऑन द स्पॉट दिलो वता. आज जवळ 7,897 लोकांनी, भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी 300 कोटीपेक्षा चड पैसे आज ह्या भुरग्यांक दिल्ले आसात अंडर चीफ मिनिस्टर रिलीफ योजना, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट योजना. ताचो भयंकर फायदो तरणाट्यांक जाता. म्हजें घर योजना ही नवी स्कीम हालींच विधानसभेच्या वेळार लॉन्च केल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. हातूंत भितर 2-3 गजाली आसात. एक, लोकांक परते म्युनिसिपालिटीक पंचायतीक पावटी मारपाक पडपाक जायना म्हणून लायसन्सां आसा, कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां 15 दिसां भितर दिवपाक जाय. 15व्या दिसा दिले ना जाल्यार ते डीम टू बी अप्रूव्ड अशी स्कीम अशें लॉन्च केल्लें आसा. दुसरें, घरां जी सरकारी जाग्याचेर घरां आसात अमके वर्सां पयलीं बांदिल्लीं आसात ती रेग्युलरायज करपा खातीर लॉन्च केल्ली आसा. दुसरें, 19,000 फॅमिली कोमुंदादीचेर जी घरां आसा ती सुद्दां रेग्युलरायज करपा खातीर सरकारान पावलां उखलिल्लीं आसा. आनी जी CRZ होम्स आसात घरां ही 1991च्या पयलीं आशिल्लीं तातूंत सुद्दां आज तांकां सुद्दां हेल्प करपा खातीर सरकारान आपलें धोरण निश्चित केल्लें आसा, डिसिजन घेतिल्लें आसा. घरांत फॅमिली व्हडली रावता आनी ताका स्प्लिट करपाक जाय. 4 भाव आसा, 4 जाणांक 4 मिटर घेवपाक जाय, 4 लायसन्स घेवपाक जाय, 4 हाऊस टॅक्स करपाक जाय. ते करपाक सुद्दां टायम ठरयल्लो आसा. 48 तासां भितर ते म्युनिसिपालिटीन दिवपाक जाय. ट्रेड लायसन्स एका दिसा भितर ऑनलायन 24 आवर्सां भितर दिवपाक जाय. अशे काही ड्रास्टीक रिफॉर्म्स डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखातीर सरकारान हाडला. ताचो फायदो ह्या राज्यांतल्या सामान्य मनशाक जाता. सामान्य मनशाक खंय पंचायत जावं, कलेक्टरेट जावं, म्युनिसिपालिटी जावं खंय पावटी मारपाक पडपाक जायना. जेन्ना ताका पावटी मारच्यो पडटा तेन्ना तो सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारता. हाचें काम सुटसुटीत जावपाक जाय. एक फाटी गेलो, सांगलें 8 दिसांनी यो, 8 दिसांनी गेल्यार ताच्या हातांत ताचे पेपर मेळपाक जाय. हें सरकाराचें धोरण आसा. गृह आधार स्कीम सरकार चलयता. जवळ 1,90,000 बायलो ह्या स्किमीचो फायदो घेतात. लाडली लक्ष्मी स्कीम सरकार चलयता.
जाचो फायदो 80,669 चलयांनी घेतलो आसा आयदर लग्ना खातीर लागली ती म्हणजे डिजिटायझेशन. जेन्ना प्रधानमंत्री मोदीन डिजिटायझेशनाचे इम्पॉर्टन्स सांगितले काही लोक फकाणां करतात. आज कोलवे बिचार जर आमी आडसर घेवपाक गेले, कोलवे बिचार जर आमी भाजी घेवपाक गेले किंवा बाजारात जर भाजी घेवपाक गेले तो भाजीवालो आनी आडसर विकणारो सांगता की टॅक्नॉलॉजी वापरून पयशे पे करप आणि आम्ही मोबाईल फॅसिलिटी वापरून पेमेंट करता. कॅश सुद्धा आसपाची गरज ना. तांचो मन की बात कार्यक्रम